बांबोळी जीएमसी भायर बेळगांवच्या संतोष कांबळी हाची कूड मेळिल्ली। हे विशीं आक्षे पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद केलो। आयतारा 13 तारखेक बांबोळी गोंय वैजकी हॉस्पिटलाच्या भायर रस्त्यार कुशीक आशिल्ल्या गाड्यान ताची कूड सापडिल्ली। ताचे तकलेन फाटले वटेन घावे आशिल्ले तेन्ना पुलिशेन खुनाचो दुबाव उक्तायल्लो। चौकशी उपरांत आक्षे पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद केलो। बांबोळे जीएमसीचे भायर जी दुकानां आसात ती वेंडर्सांक लागून दिल्ली, पण ती दुकानां अजून ती थोडी दुकानां बंद आसात। त्या दुकानांचे भायर आयतारा सांजे एक डेड बॉडी मेळिल्ली आनी ही डेड बॉडी जी आसा ती संतोष कांबळी जो मूळ बेळगांवचो पण रावतालो सांताक्रूज। हेजे वय 50 वर्स सुमार आशिल्ले आनी ही जी डेड बॉडी आशिल्ली ती डेड बॉडी तेजी तकलेक मार लागलेलो अशें थंयचे जे पुलीस आशिल्ले तेंचे कडल्यान आमकां जी माहिती मेळिल्ली तेन्ना तेजी जी डेड बॉडी आसा तेजी तकलेक मार लागलेलो आनी थंय सायडीक एक फातर आशिल्लो, त्या फातराक ते रगत सुद्दां लागलेले। सो ही जी डेड बॉडी आसा ती ह्या डेड बॉडीची फॉरेन्सिक तपासणी जाली। मागीर उपरांत पुलिसांनी डेड बॉडी ती आपल्या ताब्यान घेतली आनी आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे ही जी डेड बॉडी आसा ती पुलिसांनी FIR रेजिस्टर करतना मर्डर म्हणून FIR रेजिस्टर केल्ली आसा। जाल्यार हेजी फाटली जी चौकशी आसा ती आक्षे पुलीस करता आनी आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे ही जी डेड बॉडी आयताराक सापडलेली ती आक्षे पुलिसांनी FIR रेजिस्टर करतना मर्डर म्हणून FIR रेजिस्टर केल्ली आसा आनी सगळी सेक्शन जी आसा ती मर्डराची सेक्शन लावन ही FIR रेजिस्टर केल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजे।